पणजे पाट्यार संस्कृती भवना फाटल्यान आशिल्ल्या मॅनग्रोव्ह पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्या। 2018 ह्या वर्सा हो पार्क स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्लो। आयज पळयत जाल्यार हो पार्क बाबत स्थितींत आसा। हजारांनी भुरगीं तशेंच पर्यटक ह्या सुवातेर येतात, पूण ह्या सुवातेर देखरेख ना। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। आयज आमी आसात पणजे हांगासरल्या पाटो हांगासरलो जो वॉकवे आसा, मॅंग्रोव्ह वॉकवे जाका आमी म्हणटात, थंयसर आमी आसा। 2018 हो वॉकवे बांदिल्लो आनी ताची आतां कितें परिस्थिती आसा ती आमी पळोवयात। चलात तर। हांगासर जायते टुरिस्ट लोक येतात, हांगासर जायते गोंयकार येतात आनी हांगासर पळोवपाक ह्या वॉकवेचेर चलपाक येता। जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता ह्या वॉकवेचेर आमी फस्टूच पळयत जाल्यार जो बोर्ड मारला, म्हणजे सेंट्रल लायब्ररी डेव्हलपमेंट ऑफ वॉकवे जेन्ना आमी म्हणटात, हो सुद्धा तुमी बोर्ड पळोवंक शकता। ह्या बोर्डाची परिस्थिती कितें जाला ती तुमीच पळयात। कारण म्हटल्यार फाटल्या म्हाका दिसता 2018 हे वॉकवे जो आसा तो बांदिल्लो आनी तेन्नाच्यान वॉकवेचे म्हाका दिसता कांयच मेंटेनन्स करूंक नाशिल्ल्या कारणान सगळी कडेन हांगासर आमकां म्हणजे इवन हांगासर डस्टबीन दवरला, पूण त्या डस्टबिनान खंय तरी कोयर लोक उडयनात ते सुद्दां आमकां दिसून येता। हांगासर जायते गोंयचे लोक, जायते टुरिस्ट लोक हांगासर येतात, ह्या वॉकवेचेर चलतात। जाल्यार गव्हर्मेंटाची सुद्दां एक हे आसता की तांच्यांनी सुद्दां हांगासर पळोवपाक जाय, मेंटेनन्स करपाक जाय। तर तुम्ही पळोवंक शकता आमी हांगासून जर हो वॉकवे जाल्यार ह्या वॉकवेची किरी परिस्थिती जाल्या तुमी पळोवंक शकता। हांगासून चलपाक सुद्दां मेळना, तरी आसतना लोक तशेंच त्याच वॉकवे वयल्यान चलोन वयतात। आनी समज जर हांगासर कितें जाल्यार हाका रिस्पॉन्सिबल कोण हो प्रश्न पडटा। कारण म्हटल्यार हो वॉकवे 2018 बांदिल्लो आनी आतां 2023 जाल्यार ताची अवतिकाय कितें जाल्यार हाचेर कोणाचोच लक्ष ना। हांगासर कोणूच लक्ष कित्याक घालना असो सुद्दां प्रश्न पडटा। कारण म्हटल्यार हांगासर जायते टुरिस्ट, जायते लोक हांगासर येतात, सांजचे आसतले, स्टुडंट येतात, जायते लोक हांगासर यो वच करतात। पूण ह्या वॉकवेची जर आमी परिस्थिती पळयत जाल्यार सारकी बाबत परिस्थिती जाल्लेली आसा। डस्टबिनां आसा ती सुद्दां यूज केली वचना, ताचेर सुद्दां कोणाचो लक्ष ना। हांगासर जायते म्हाका दिसता सोरो पिवन लोक हांगासर जायते बॉटली उडयलेल्यो सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार हाचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष घालपाक जाय, जे आसा ते काम करून घेवपाक जाय। तर तुम्ही पळोवपाक शकता आतांच आमी एका टुरिस्टा कडेन उलयले, ते नागपूरच्यान आयिल्ले। तांकां सुद्दां अशें दिसता की हे जे हांगासर जो वॉकवे आसा तो वॉकवे ताचे सुद्दां मेंटेनन्स जावपाक जाय अशें टुरिस्टांनी सुद्दां आमचे कडेन उलयतना सांगलें। जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या वॉकवेचे जर मेंटेनन्स जायत जाल्यार काय बरे वॉकवे हे दिसपाक शकता, बरे उरपाक शकता। जाल्यार सरकारान हाचेर लक्ष घालपाक जाय आनी ताची मेंटेनन्स करपाक जाय। कारण म्हटल्यार गोय सरकार गोय भरात जे वेगळे वेगळे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय ते करत आसा। आनी
पणजे ही आमची एक राजधानी आसा. पणजे राजधानी असल्या कारणान हांगासर वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे डेव्हलपमेंट जायत आसता. जाल्यार हाचेर सुद्दां जे लायब्ररी फाटल्यान जे आमचे वॉकवे आसा मँग्रुव्ज वॉकवे ताचेर सुद्दां सरकारान बेगिनात बेगीन लक्ष घालपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव वर्षा आश्वेकर.